Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गां तुका जेसू महिमा तुझो गुलाब तुका जेसू वंदन तुका जेसू. आज देवाचे उतारम कसो जाला लूकास वांजेल 6 अध्याय वाक्य 17 आणि 20 तावन 20 आणि 6. Luke chapter 6 verses 17, 22 to 26. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय सिसाचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवरी आसलो. उपरांत आपल्या सिसाचेर आपले दोळे बांदून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळीं कितलीं बागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्लीं कितलीं बागी, तुमी आतां दोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतेलीं कितलीं बागी, तुमी आसतल्यात. मनशाचे सीस जाल्ले पासोत मनीस तुमकां द्वेशितीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सरकार राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुरुषांनी प्रवाद्यांक येसपरी चलयल्लें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक, तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां आसतेल्यांक, तुमी दुखेस जावन रुदान करतेल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतेल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फटकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. हे उतर देवाचें आज आमकां फावो जाला. आज साबातचो दीस आनी खंडीत जावन ह्या साबाताच्या दिसा जेजू कित्याक आमकां ह्यो 3 संगती आमच्या जिवितांत सांगता. एक, दुर्बळीं तुमी कितलीं बागी, देवाचें राज तुमचें. दुर्बळी म्हळ्यार आमचें तें आसा जावंक पुरो ती ग्रेस्तकाय, आमचें तें आसा जावंक पुरो ती आस्त बदीक, आमचें तें आसा जावंक पुरो तें पुरा जर बऱ्याक तूं उपयोग करताय जाल्यार, लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांच्या कश्ट अनवरांत तूं आदार दिताय जाल्यार, पिडेस्तांक कांय तरी बरेपण करताय जाल्यार तांचे तर तुजी आस्त बदीक बऱ्याक उपयोग करता. तूं न्हीज जावन सोम्या मुखार दुर्बळेत, कित्याक म्हळ्यार आमची दुर्बळकाय आत्मीक तराची दुर्बळकाय आसूंक नजो. दुसरी दुर्बळकाय कांय प्रॉब्लेम न्हय, पूण आत्मीक तरान आमी ग्रेस्त जावन आसा जाय म्हणून आज जेजू आमकां शिकयता. आत्मीक तरान आमची वाडवळ जायजे. कशें कुडीची आमची वाडवळ जाता. कुडीची वाडवळ इल्ले प्रॉब्लेम आसल्यार ताका जाय जाल्यार मेडिसीन कर, ताका स्कॅन घे, MRI घे आनी कालेंबरा कर, त्या कुडीक आमी सांबाळता गे. तशेंच आत्मीक कूड देवान आमकां दिल्ली आसा. ती आत्मीक कूड देवाक आमकां पळोवंक शकता, आमी पळोवंक शकता त्या आत्मीक कुडी वरवीं. आनी आत्मीक कूड आमची अस्कत जावन फावते परी मागणें ना, जिवीत परिवर्तन ना, देवाचें उतर ना, एवकरीस बलिदान ना, ह्या आराधन ना, कुटुंबांत तेर्स ना, मागणें ना, ह्यो पुरो संगती आसा जाल्यार तो नीज जावन निर्भागी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आयचे दुसरे वासाप तुमी पळया जाल्यार रिडिंगांत आसा. दुसरे वासाप कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 15वो अध्याय थंय 12 तावन मुखार 16 तावन 20 वाक्या अशें सांगता. आमी निर्भागी म्हूण सांगता देवाचें उतर. देखून आमी कल निर्भागी. आज ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी जाणा जायचे. आमी देवाचे फट कितें साक्ष जावन नजो, कित्याक क्रिस्तान ताणें उठयलां, आमकां जिवीत दिलां. थंय 16वें वाक्य अशें सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्याक जर मेल्लीं जिवन जायना तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना म्हणून अर्थ. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंक जावना जाल्यार आमचो भावार्थी व्यर्थ आनी आमी पातकांत आसा म्हूण जालें. कित्याक पवित्र पुस्तकाची समजोवणी ना म्हूण जालें. थोड्यांनी संवसारांत जियोवचें, गम्मतां मारन, ओड करन, व्हडलीं फंक्शनां, दुडू इबाड करन. आज इतलो दुडू इबाड जाता गे काल एका नांवा खातीर आनी इतले सोरू दुडू असो विबाड जावन आमी कितें जोडूंक आशेता आमी. देखून आमी हर एकाक एक लॅक मीत म्हणलें आसा म्हूण सांगता. जर आमी थंय वचता जाल्यार ही जी न्ही मात्र लेकून क्रिस्तांत आमी भरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळ्यां परस चड निर्भागीपणाचें म्हूण सांगता. पूण आतां दिसा की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हणून तो आमची जामीन जावन आसा. आमकां खंडीत ह्या संवसारांत जर आमी बरें
आमचें जिवीत नितळ आसूंक पुरो, पवित्र आसूंक पुरो, आमचें खंयचेच वायट साल ना जावंक पुरो, आमी वायट संवयो ना जावंक पुरो, सगळे आमी मिसाचें बलिदान येता पुरो. पूण जर एखाद्या वेळा आमी देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेना जाल्यार हें सगळें बरेंपण व्यर्थच म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमी समजून काणगेचें नीज क्रिस्तांवची न्ही, ऑरिजिनल क्रिश्चानिटी हें आमी समजून काणगेचें. ऑरिजिनल क्रिश्चानिटी म्हळ्यार थंय पवित्र आत्म्याच्या फळां विशीं आमी वाचल्यार तो ऑरिजिनल क्रिस्तांव जाल्यार ताचे थंय मोग आसा, संतोश आसा, समाधान आसा, सोंसणिकाय आसा, दयाळाय आसा, बरेपण आसा, विश्वासपण आसा, बळेपण आसा, स्वदमान आसा जाल्यार तो ऑरिजिनल क्रिस्तांव. जर एका मनशात राग आसा, मोसोर आसा, हग्गी आसा, जिद्द आसा, स्वार्थ आसा, मानाभेद आसा, थंड आसा, पोजदेपण आसा, बेबदेपण आसा, पानसव आसा, माटमंत्रां, पितिसपणां आनी कले पुरां नाका जाल्लीं कामां करन तो जर मिसाचें बलिदान भेटयता, अरदानाक येता, मागणें करता जाल्यार तो न्हीज जावन डुप्लिकेट, ताचें तें ऑरिजिनालिटी ना. कित्याक की पुरो मोगच्या भावा आनी भयणी देवात हांव हें नातलें तें आमी आमच्या जिवितांत काणगेना जाल्यार काणगेलां जाल्यार तें सगळें संवसाराचें काणगेल्लें मनीस सर्गींच्यो शक्ती समजूंक शकनात. जर संवसारांत तूं संपूर्ण तरां मेतेर जावन आसाय जाल्यार सर्गींच्यो संगती तुवें केदाळा समजोवच्यो. जर सर्गींच्यो संगती तूं समजताय जाल्यार तुज्या कुडीच्या वडण्यांक तूं दादोशी करिनाय, तूं गम्मतां मारूंक वचनाय. बगार भावार्थान आनी विश्वासान जेजू सांगता जियोंक कशें देवाक हांवें मेसवचें, हांवें मेसवून कशें चलचें म्हणली एक खंत हुस्को तुका आसतना खंडीत जावन तूं देवाच्या मेटांनी चलोवंक प्रयत्न करताय. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता, जर आमी वाचता जाल्यार पयले रिडींगाच्या दिसा पयलें वाचप जेरेमिया पुस्तकाचें वाचप 17वो अध्याय थंय 5 ते 8 वाक्यां आमी वाचयेत आनी थंय सांगता आमकां. पळया, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्पर थंय पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. आज आमी पळयता लोकांचो भावार्थ आज जेजूचेर केंद्रीकृत जावच्या बदलाक मनशांचेर केंद्रीकृत जाते आसा. कोण कोणाच्या मागण्यान चड अजापान अद्भुत जातात, कोण मागल्यार बरें जाता. मगच्या भावा भयणी एक सत हांव तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आश येता. आमी ह्या रिन्युवलान 25 वर्सांत हांव वावर करता आनी तें फूल टायम मिनिस्ट्री हांव करते आसा. मगच्या भावा आनी भयणी केदाळा हिलींग जाता, केदाळा डेलिव्हरन्स जाता देवाचें उतर आयकतना, देवाचें उतर आसतना, सक्रामेंत आसतना, अरादान जाता आसतना जो मनीस तें कंडेक्ट करता ताचें तावन थंय जावंक पुरो. मगच्या भावा आनी भयणी तो मनीस त्या आल्तारीत हाडून सकला देवताना कांयच ना. मगच्या भावा आनी भयणी मनशा फाटल्यान धांवल्यार आमकां कांयच मेळना. देखून तो मनीस जर मनशाचेर भावार्थ दवरता, जर मनशाचेर विश्वास दवरता, ताणें मागल्यार मात्र बरें जाता, ताणें हात दवरल्यार मात्र बरें जाता. म्हणून जर तूं पातयताय जाल्यार देवाचें उतर सांगता, जो आपलें काळीज तो सर्वेस्परांत हाडून पयस करता, तुजें काळीज त्या मनशाचेर केंद्रीकृत जाता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. समजून काणग्या मगच्या भावा आनी भयणी, म्हाका कळीत आसा ह्यो संगते, कित्याक म्हळ्यार हांवें अनुभव केला. मनीस एक हिलींग जाल्यार पुरो, एक कोणाक डेलिव्हरन्स जाल्यार पुरो, त्या मनशाक वयर उबारतात, वो ताणें मागल्यार जाता म्हणून बेश्टें. मगच्या भावा आनी भयणी, तें जर हांवें कोणाक हिलींग करचें जाल्यार ती सकत त्या सक्रामेंतान मात्र मेळटा. मगच्या भावा आनी भयणी, ती एवखरिस्तान मात्र मेळटा, ताचें एनॉयंटींग आसल्यार मात्र मेळटा. त्या घडयेतान हांव सकयल देंवन येतना कांय ना, हांव तुमचे बरें नॉर्मल मनीस कांय ना. हे समजून घे, देवाची महिमा, देवाची कृपा आमकां उखोवन धरता. तितल्यांत मनशांचेर विश्वास दवरचो सोन सोडी आमी जेजूचेर विश्वास दवरया, ताचेर भावार्थ दवरया, ताच्या सांगता जियोंक आमी फुडें सरया. तसलो देवाचें उतर सांगता, जर मनशांचेर विश्वास दवरलेलो मनीस तसलो मनीस अरण्यांत जिलकुटा सारको बरें आयल्यारय तसो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ह्या कार्या भंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. पळय कोण 7वें वाक्य सांगता, जेरेमिया 17:7 सांगता, जो मनीस सर्वेस्पराचेर
पाती येता. जो मनीस ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदका देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपलीं पाळां पावयथेल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. देखून आमकां ह्या संवसारांत बरेंपण जायचें जाल्यार क्रिस्ताच्या पाटलावदार जावया आमी, मनशाच्या पाटलावदार न्हय. हर एका मनशान कोण तो प्रिचर आसा, कोण तो कंडेक्ट करता, ताणें लोकांक जेजू सरशीन वरचें सोड न्हू, ताच्या पंगडाक हाडचें न्हय. ताच्या पंगडाक हाडचें न्हय. ताच्या पंगडान आसूं दी, जण आसूं दी, ताका कुमक करूंक इंटरसेशन करूंक. म्हज्या पंगडांनी मस्त जण आसात, मस्त लोक आसा म्हजे सांगताय. ते इंटरसेशन करतात, आमकां आदार दितात, कुमक करतात, मिसांवांक आदार दितात. खंय वेताना आमचे सांगता येतात थोडी खंडीत. आमी तांकां जेजूची टेस्ट दिल्या, देवाच्या उतराची टेस्ट दिल्या. ती जेजूक पाटलाव करतात, जेजूचेर विश्वास दवरतात, जेजूचेर बाबार दवरतात. हे संगती आमच्या मतीन दर्या. आनी आयच्या साबताच्या दिसा, ह्या पवित्र भाग्यवंत दिसा देवाची प्रत्येक महिमा आमचे मारिफात लोकांक परगट जावं दी. आनी जेजूचेर मात्र आमचें मन केंद्रीकृत करया. आमचें जिवीत जेजूचेर मात्र केंद्रीकृत येया आनी जेजू खातीर सुवार्ते खातीर जिवंक फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरयले समितीचे सांगता, स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबत दीस मागता.